नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. कसिनो पावले गोयच्या अभयारण्या मेरेन. लेटेस्ट कसिनो सलीम अली अभयारण्यात. अभयारण्याकडेन कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी म्हणून ऍक्टिव्हिस्टांचेर पडला बोवाळ. मेडिकलाचे गलगलाक आयिल्ल्या बिल्डिंगेतूच फुडले वर्सभर लेक्चर हॉल बंद केल्यार जीएमसीचे सीट वचपाचो भंय. हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा सध्या पर्याय ना. पणजेच्या महापौरा बरोबर 6 जर्नलिस्ट मशिना सयत बुडले सांतिनेज नाल्यात. सांतिनेज नाल्यातले डिव्हिडिंगाचे इन्स्पेक्शन करून गेल्ले कडेन अपघात. सगळे साल्वार. एमबीबीएसच्या ऍडमिशनाचा पहिलो राऊंड सोमारा सकाळी परवरी डीटीईत. मेडिकलाचे 150 आणि डेंटलाचे 47 सीटां खातीर 700 भुरग्यांच्यो घिट्ट्यो. आणि रेवकार माफियांनी शापोरा न्हयकुशीची जमीन, शेतां भाटां, माडाच्यो बागायती केल्यो काबार. कायदे गुड्ड्याक. रातीचो दीस करून धर्मान नासतना रेवेची लूट. खासा रिपोर्ट. खबर विस्तारान. कसिनो आता गोयच्या अभयारण्या मेरेन पावले. लेटेस्ट कसिनो सलीम अली अभयारण्यात. बिठणकार आनी रायबंदकारांनी नवो डेल्टीन कारावेला नाका म्हूण आवाज चडयलो. ते पळोवन सरकारान हो कसिनो व्हरून सलीम अली बर्ड सँच्युरी कडेन दवरला. पक्षांच्या अभयारण्याकडेन कसिनो दवरलो म्हूण पक्षांच्या आंदोलनाचो भंय ना. कसिनो आनी फिडर बोटीची कटकट जाल्यार तांणी उडून वचपाचें. वायल्ड लायफ ऍक्टिव्हिस्टांचेर बोवाळ पडला. पणजेचे देगेर मांडवी कसिनोनी भरल्या. तातूंत नवो डेल्टीन कारावेला. बीजेपी विरोधी पक्ष आसतना कसिनो आड भरपूर उलयताली. मात आता बीजेपीचोच सरकार कसिनो मांडवी भायर व्हरपाच्यो डेडलायनी फुडें फुडें धुकलीत आसता. कसिनोक मांडवी भायर काडप सध्या तरी शक्य ना. मात तातूंत भर पडल्या नव्या डेल्टीन कारावेलाची. हो कसिनो मांडवीत येतनाच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तो बिट्टोणा चर्ची लागसार मोरींग घालून दवरूंक मान्यताय दिल्ली. मात परवरेचो आमदार आनी बिट्टोणकारांनी आवाज चडयलो आनी सरकाराक घाल्ले मोरींग काडचे पडले. ते उपरांत कसिनो पावलो रायबंदरा. मात थंयच्याय लोकांनी ताका थारो दिलो ना. खुद्द थळावे बीजेपीकूय कसिनो विरोध चुकलो ना. आता सरकारान आनीक एक तकली काडल्या. मनीस ना थंय कसिनोक सुवात केल्या. कसिनो थेट व्हरून डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कुशीक दवरला. आता सरकार सुशेगाद. पक्षी आंदोलनाय करपाचे ना, मोर्चाय काडपाचे ना आनी शिटकावण्यो दिवपाचे ना. कसिनो आनी फिडर बोटींचो त्रास जालो जाल्यार स्वता उठून वतले. सगळे सोडून बर्ड सँच्युरी कडेन कसिनोंची कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी सुरू करतात म्हूण आता वायल्ड लायफ ऍक्टिव्हिस्ट सादूर जाल्यात. पयलींच खंय कोकण रेल्वेन त्या पक्षी अभयारण्याचेर अर्दो परिणाम जाला. आता कसिनो. डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य हे पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र आसा. जरी तेका सरकारान अमुक 100 मिटरांची जरी रेषा आरक्षित केल्ली असली तरी 100 मीटर कित्याक तर त्याच्या भायर सुद्धा म्हणजे जवळजवळ 1 किलोमीटर किंवा अर्ध्या किलोमीटर अंतराचेर अशा प्रकारची म्हणजे कॅसिनो सारखे जहाज कॅसिनोचे जहाज जर हाडून दवरले जाल्यार त्याचे दुष्परिणाम ह्या क्षेत्राक भोगचे पडटले. कारण हे जे आसा हे पक्षांचो नैसर्गिक अधिवास आसा. ह्याच्या पयलीं कोकण रेल्वे जी आसा त्या कोकण रेल्वेक लागून त्या परिसराची नुकसान जाल्ली आसा. कारण जरी कोकण रेल्वे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्या पासून पयस असली तरी त्याचे दुष्परिणाम जे आसा म्हणजे रातच्या वेळार किंवा उजवाडांक त्याचे ध्वनी प्रदूषण जे आसा ह्या ध्वनी प्रदूषणाक लागून पक्ष्यांचेर दुष्परिणाम जाल्ले आसात. आता जर ह्या परिसरान अशा प्रकारचे जर व्यवहार सुरू केले जाल्यार निश्चितपणान त्याचे दुष्परिणाम ह्या पक्षी अभयारण्याचेर जातले. आणि हिवाळ्याच्या दिसांनी म्हणजे शियाळ्याच्या दिसांनी हांगासर मोठ्या प्रमाणात देश विदेशांतल्यान जे पक्षी येतात त्यांच्या एकंदर नैसर्गिक अधिवासाचेर त्याचे दुष्परिणाम जातले. पहिली म्हणजे कॅसिनो सारखे किंवा असे जे कितें बोट्स आसा पळय ते व्हडल्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात साऊंड करपी व तांकां तेच्या पासून बर्ड्स जे आसा पळय तांकां त्रास जावपाची शक्यता. अशा गोष्टी जे आसा पळय ते सँच्युरीच्या पयसूच थेयल्यार बरें. आणि अशें जर थेवून जर कोणी कारवाई करिना जाल्यार हे दुखाची गजाल आसा. कारण गव्हर्मेंट म्हाका दिसता
संवेदनशून्य जाल्या सारखें दिसता आमकां की प्रत्येक गोष्टी कडेन अशे गोष्टी जे आहा दुर्लक्षीत केलेल्या सो ह्या ते जे कितें थोडो कितें तो हे आसा सलीम अली बर्ड जो आसा वायल्ड लायफ सँच्युरी जी आसा पळय सो ते सँच्युरी जी आसा ती बर्ड्सां खातीर राखीव आसा न्हू की हे कॅसिनोज आनी हे ठेवपाक सो ताबडतोब थंयसरली हलोवपाची तिका ही आमची मागणी आसा. सगळे सोडून पक्ष्यांच्या कॉलनीत व्हरून दवरिल्ल्या ह्या कसिनोचो फुडार आता मनशांकडच्यान वायल्ड लायफ एक्टिविस्टांकडेन. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. जीएमसीच्या कोसरूंक लागिल्ल्या बिल्डिंगेतूच फुडले वर्सभर मेडिकलाची लेक्चरां चालू उरतली. एमसीआय नेमा प्रमाण 150 स्टुडंटांक ऍडमिशनात जाय जाल्यार 5 लेक्चर हॉल आसूंकूच जाय. गलगलाक आयिल्ल्या जीएमसीच्या बिल्डिंगेत 2 लेक्चर हॉल आसात. ते बंद केले जाल्यार जीएमसीचे सीट देंवोवचे पडटात. हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा पोन्न्यो बिल्डिंगो टप्प्याटप्प्यान मोडून परत बांदच्यो पडटल्यो, मात सध्या आनीक उपाय ना. जीएमसीच्यो ह्यो बिल्डिंगो 1972 म्हणजे 40 वर्सां आदीं बांदिल्ल्यो. 2 दीस फाटीं फुडलो भाग कोसळ्ळो ती बिल्डिंग तितलीच पोन्नी. ह्या बिल्डिंगेंत एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिओलॉजी, पीएसएम आनी पॅथॉलॉजी हे 5 विभाग आसात. त्याच बरोबर 2 लेक्चर हॉल आसात. एमसीआयच्या नेमा प्रमाण 150 सीट ऍडमिशनां दवरपाक 5 लेक्चर हॉल आसपाकूच जाय. प्रत्येक 30 भुरग्यां फाटल्यान 1 लेक्चर हॉल. ही गलगलाक आयिल्ली बिल्डिंग बंद दवरल्यार 2 लेक्चर हॉल बंद जातले आनी ताचो ऍडमिशनाच्या सिटांचेर परिणाम जातलो. एमसीआय दर वर्सा जीएमसीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची पळोवणी करूनच 150 सीटां खातीर ऍडमिशनाक प्रोविजनल मान्यताय दिता. ती बिल्डिंग बंद दवरप जीएमसीक परवडपाचें ना. जीएमसी, जीएसआयडीसी, हेल्थ मिनिस्टर फ्रांसिसाची मुख्यमंत्री पार्सेकारा बरोबर बसका जाली. फुडल्या 15 दिसां भितर इन्स्पेक्शन करचें. पोन्न्यो बिल्डिंगो टप्प्याटप्प्यान मोडून नव्यो बांदपाचें थारलां. मात सध्या त्याच कोसळपी बिल्डिंगेंत लेक्चर हॉल आनी हेर 5 विभागाचो कारभार चालू दवरप सोडून सरकाराक पर्याय ना. PWD गोंयची घडचे पयलींचे स्ट्रक्चर ते कन्स्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल PWD सादारण 45-40 वर्सांचे स्ट्रक्चर आहा ते इमारती आयडेंटिफाय करा म्हणून तेंचे ते सुरक्षीत आहा ते पयलीं चॅक करा म्हणून आनी फेज वायज ते डेमॉलिश करा म्हणून. फेज वायज म्हणजे सगळे बिल्डिंग एका बरोबर डेमॉलिश करपा जायना. पयलीं नवी सुविधा तयार करपा जाय मागीर पोन्ने मोडपा जाय. ते भाशेन फेज वायज करपाक एक मास्टर प्लॅन करा म्हणून हे इन्स्ट्रक्शन जीएसआयडीक सांगला. इमारतीचे आयडेंटिफिकेशन 15 दिसां भितर करा म्हणून सांगला. ती आता पडलेली आहे तिथूनच लेक्चर चालू असतले आता. ते त्यांचे सांगण्या प्रमाणे तो इंटरनल स्ट्रक्चर तो बरो आहा म्हणटकच आनी वर्स बरें कांय जावचें ना. तरी आसतना व्हेरीफाय कर म्हणून सांगला. कित्याक आमच्या भुरग्याचो प्राण म्हणजे म्हत्वाचो म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी व्हॅल्युएबल. वी कॅनॉट रिस्क आवर स्टुडंट्स. ती काळजी घ्या म्हणून सांगलें तेंकां. आज सध्या हॉलिडेज आहा ती वापरिनात. ओके इमारत वापरिनात. न्यू कन्स्ट्रक्शन जावच्या पयलीं ते थंयसरूच आसतले. हय कित्याक ते मोडे जाल्यार मागीर भुरग्यांक घालपाक खंय जागा ना. सध्या ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती भायल्यान पळोवंक गेल्यार बरी ना. सगळ्यो बिल्डिंगेक वेरो गेल्यात. कुशीकचो सभेचो भाग कोसळ्ळा. भितरल्यान बारीक बारीक कुडके पडत आसात. माथ्यावेल्या शिमिटाचे कुडके पडून लोखणाचे रॉड भायर दिसता. वण्टीचे टायल्स निखळून पडल्यात. मात शिकयतले आनी शिकतल्या दोतोरांक हे बिल्डिंगेत दीस काडप कशेंच चुकना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. पणजेचो मेयर आनी बरोबर मिडियाचे कॅमेरामॅन पत्रकार धरून 6 जाण सांतिनेज नाल्यात डिव्हिडिंग मशिना बरोबर बुडले आनी सालवारूय जाले. डिव्हिडिंग मशिनाचेर सांतिनेज नाल्यातल्या डिव्हिडिंगाचे इन्स्पेक्शन करून गेल्ले कडेन मशीन मनीस आनी कोयऱ्याच्या वजना सरशी बॅलन्स वचून नाल्यांत सगळ्यांक घेवन परतले. मात गजाल देगेरूच घडिल्ल्यान सगळे बऱ्यात सुटले. महापालिकेन सध्या हायटेक स्विडिश मशीन घालून सांतिनेज नालो साफ करपाक सुरवात केल्या. हे एम्फिबियन मशीन घालून नाल्यातली झाडां काडटात. महापौर सुरेन फुताड आनी तळगांवची आमदार जेनिफरान फुडाकार घेवन हे मशीन हाडला.
काम कशें चल्लां ताची पळोवणी करपाक महापौर मिडियाक घेवन गेल्लो. जेनिफर मॉन्सरात म्हणटा तें मशीन जॉय रायड न्ही, त्या मशिनाचेर फक्त 2 जाण वचूंक शकतात. It's very unfortunate that the machine has capsized and it's in the Nala. And it was, I think it was a very wrong decision to take so many people into the Nala. This machine is not made for people to take a joyride and check the Nala. It's made only for the operator and for one person, the helper. So if there was a need for anyone to use the machine to check the Nala, it should have been just one person at a time, not 6 people on the machine, and that's the reason it capsized. Yeah, I just heard about what happened and I had no idea the mayor was on the machine, because in fact I had informed mayor that he's not to take more than 2 people on the machine. He called me in the morning and informed him the machine is not made for that. In spite of that, he took about 6 people and he was on the machine as well, and when the machine capsized. So it's very sad, but I'm glad that no one's got hurt in this whole episode. तिणें खंय मेयराक सांगिल्लें ताणें आबूजपणां केलीं. तरी त्या मशीन ऑपरेटरान ऐन वेळार सादूर जावन मशीन बंद वडयल्ल्यान माणुसकी. मशीन परतल्ले कडेन चेनी आनी फॅन चालू उरिल्ले जाल्यार अनर्थ जावपाचो. हे एम्फिबियन टेक्नॉलॉजीचें मशीन खंय 10 मिनटाक 10 टन विडिंग करता. एका बरोबर 700 किल कोयर उखलता. मात 8 मनशाचो पेस घेवन वेल्यान कोयर उखलप म्हणल्यार त्या मशिनाक मातशें चडूच जालें आनी इन्स्पेक्शनाचे एडव्हेंचर गेल्ल्यांचे आंगार आयले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. मेडिकलाच्या ऍडमिशनांचो पयलो रावंड निमणे सोमारा जातलो. जेएमसीत 150 सीट, एमबीबीएसाक 47 सीट्स डेंटलाक आसा. डीटीएच्या सुत्राच्या अदमासा प्रमाण 700 भुरग्यांच्यो तरी लायनी लागूंक शकतात. ऍडमिशनाचो रावंड 16 जूनाक जावपाचो आशिल्लो. ऐन त्या वेळार सरकारान मेडिकलाची ऍडमिशनां 27 जून आनी 18 जुलयाक धुकल्ल्यांत. घेऊया एक विराम.